एम्प्लॉईज युनियन ऑफ सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन धबधबो बिचोले मायनीचो तो तुमकां खबर आसा की कितलेशेच म्हयने तो प्रकरण चालूच आसा. आयज एक जॉयंट रिप्रेझेंटेशन क्लेम डिमांड करपा खातीर आमी PF कमिशनराक मेळ्ळे, रिजनल PF कमिशनर. एम्प्लॉईचें रिप्रेझेंटेशन आसलेलें आनी हांव गेलो तेंच्या मदीं. सो विशय असो आसा की 24 नोव्हेंबर 2023 मॅनेजमेंटान EPFO पळयला विड्रॉवलाक. आतां तांकां रिट्रेंच केला केन्ना इन द मंथ ऑफ जून. 23 जुनाक रिट्रेंच केला. 23 जुनाक रातचे 10 म्हणल्यार तांच्या अकाउंटार पयशे येयल्या आनी 5 म्हयन्या नंतर मॅनेजमेंटान EPFO कळयला की तांकां विड्रॉवलाक परमिशन दी म्हणून. सो मॅनेजमेंटाक जर तांकां खरेंच काडपाचें आसलें जाल्यार 23 जुनाकूच 24 जुनाक तेंच्यांनी लेटर करूंक जाय आसलें. सो तेंच्यांनी लेट रिप्रेझेंटेशन दिल्या कारणान तेंचे जे एसेट आसा EPFO हो ट्रस्ट आसा सेजा गोवाचो, त्या ट्रस्टाचो जो इन्वेस्टमेंट आसा तो सेल करपा खातीर आतां परमिशन फ्रॉम हुबळी टू दिल्ली वयतलें. सो ऑलरेडी EPFOन आपले प्रोसेस स्टार्ट केला. ते म्हणटा आज EPFO स्टाफांनी सांगलें की हितून आमची कांयच मिस्टेक ना, कारण मॅनेजमेंटान 5 म्हयने घेतले आमकां हें कळोवपाक. सो मॅनेजमेंटान जर हे जुनानूच स्टार्ट केलेलें जाल्यार बाय दीस टायम म्हणल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हणल्यार तुमचे पयशे येता आसले. सो त्या खातीर तेंच्यांनी सांगलां की आमकां तेंच्यांनी करस्पॉन्डन्सूय दाखयलो की द मॅटर म्हणपाक आमी दिल्ली ऑफिसाक धाडला तेंचे एसेट्स जे आसा इन्वेस्टमेंट ते विकपा खातीर, आनी एकदां ते परमिशन मेळ्ळें काय इमिजिएटली तांकां पार्ट बाय पार्ट क्लियर करता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी 23 लोकांक सेटल केला. सो जो इंट्रस्ट एक्युमुलेट जाल्लो त्या हिशोबान 23 एम्प्लॉइजांक ऑलरेडी सेटल केला. बाकीच्यांक तांचे जशें परमिशन येतलें तशें ते वेदांताक कळयतले, म्हणजे सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन जो ट्रस्ट आसा तांकां कळयतले. ते मागीर एकदां सेल केले काय तांचो EPF जो कितें आसा वॅल्यू तो तांकां दिलो वयतलो. PF कमिशनरान आनी एक एश्युरन्स दिला की जो इंट्रस्ट एक्युमुलेट जातलो तो एक्युमुलेट आमी रिकवर करूनच तांकां जो जस्टीस केस दितलो. अशें न्ही की तांकां ह्या वर्साचो इंट्रस्ट मेळचो ना अशें कांय ना. डिले सुद्दां जालो जाल्यार इंट्रस्ट तांचो एक्युमुलेट जातलो आनी फाल्यां जर तांचो एसेट जर तितलो रेवेन्यू करिना, तेंच्यांनी जो इन्वेस्टमेंट केला तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जर दिना जाल्यार तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरन्स जो आसतलो पळय तो मॅनेजमेंटा कडल्यान रिकवर केलो वयतलो आनी एम्प्लॉइजांक तांचो पयशे अलॉंग विथ द इंट्रस्ट विदीन शॉर्ट कोर्स ऑफ टायम मेळटलो अशें तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला. ते मॅनेजमेंटान रिकवर करपाक कितको टायम लागतलो? सी मॅनेजमेंटाक रिकवर करपाक टायम इन द सेन्स जर डिमांड नोटीस काडली वयतली, डिमांड नोटिसाक तांकां पेमेंट करतले ते. तांचो रिकवर जातलो आनी मागीर तांकां पेमेंट करतलो अशें ना. तांकां पेमेंट करतले आनी मागीर तेंच्या कडेन रिकवरी जातली. कारण टायम पिरियड काय दिवंक ना. टायम पिरियड नॉर्मली फायनान्शियल इयर जो आसता पळय ताच्या पयलीं भितर जावूं जाय एक्सपेक्टेड. आमी सुद्दां एक होप करता की जसो करस्पॉन्डन्स तेंच्यांनी पास मूव केला म्हणजे 24 नोव्हेंबराक तांकां फायल येयल्या. आयज तेंच्यांनी आयच्या डेटीक द फायल्स आर पेंडींग बिफोर हुबली आनी दिल्ली तेंचे ऑफिस. एकदां तांचे अप्रुवल मेळ्ळे काय इमिजिएटली तांचो सेटलमेंट स्टार्ट जातलो. 23 जाणांक पे जाल्यार पेंडींग किती जाणांक उरला? 127. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. एका सायडीन काही कॉर्पोरेट जे आसा तांचो कितलेसोच अमावंट ड्यू आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जावं मायन्स डिपार्टमेंट. आतां आमी जो RTI इन्फॉर्मेशन घातली तितून आमकां कळ्ळां की जवळ जवळ 30-35 क्रोर्स रिकवर करपाचें आसा. सो गव्हर्मेंटे रिकवरी करना आनी एका सायडीक मॅनेजमेंटाक प्रेशराचूय करना की हांकां जस्टीस दी म्हणून. सो खंय ना खंय न्ही गव्हर्मेंट आनी मॅनेजमेंट हांचो दे आर हँड इन ग्लोज अशें कशें दिसता हितून. ना जाल्यार तेंच्यांनी हांकां जस्टीस दिवपा खातीर कितें तरी स्टेप्स मूव करूंक जाय. नाल्यार तो अमावंट रिकवर करात. जे म्हणटा की ते ड्यू आसा सम अदर ग्रावंड तो अमावंट रिकवर करूंक जाय. तोय केलो वचना आनी हांकांय जस्टीस दिलो वचना. सो शेवटी आमच्या गोंयकारांनी वयचें खंय हो सुद्दां एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आतां स्टेप्स इनिशिएट करपाक जाय रिकवरी. आमचो ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर एकूच आसा. ताणें जाल्यार हितून आतां लक्ष घालपाची गरज आसा. तुम्ही